ह्या धंद्यात तुमकां कितलीं वर्सां जालीं? माझे नाव उल्हास विठ्ठल शेटकर. ह्या धंद्या म्हाका धंदो करपाक 35 वर्सां जालीं. तुम्ही लेबर बीन घालून करता काय कशें हेल्प कशें कितें जाता तुमकां हें? ना लेबर घालना, आमची घरातली सगळी फॅमिली हितून काम करतात. बायल आनी भुरगीं ही सगळी म्हाका हेल्प करतात. तयारी कशी पद्दती प्रमाणे आसता? समज चवथ आसा जाल्यार कितले म्हयने पयलीं तयारी तुमी करता? ही म्हाका 3 म्हयने आसतना ती तयारी लागता, माती बिती तयार करता. हें साहित्य कितें आसा पळय, माती जावं बाकीचें आनी कितें इतर आसा पळय तें तुमी खंयच्यान हाडटा? ही आमकां हे हांव माती हाडटा, माती म्हणजे पारोडा आसा माती घेवन येता. गव्हर्मेंटाचो कितें आदार आसा तुमकां सद्याक? कितें सबसिडी बी कितें घेतल्या तुमी? आमी सबसिडी म्हणल्यार आमकां वर्साक एक गणपती फाटल्यान 200 रुपया दितात, अनुदान म्हणजे दितात. आनी गव्हर्मेंटा कडेन कितें मागता तुमी? गव्हर्मेंटा कडेन हांव अशें मागता की आतां ही अनुदान दिता न्हू आमकां हें तें वाडोवन दिवचें, कित्याक आतां ही सगळी म्हारगाय जाल्ली आहा न्हू, सगळें पेंट वाडला, माती सगळें लागून आमकां तें अनुदान चड करून वाडोवन दिवचें. आमकां अनुदान हें वाडोवन दिवचें. आनी ह्यो POPची घालून आतां येतात न्हू त्यो तेणी ते सामकी एक्शन घेवन त्यो सगळ्यो बंद करच्यो अशी आमची मागणी आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.